बायगॉन फ्रांसीस शेवेराक आमी सगळीं मान दिता. ही बोरेची फिरगोस आनी बायगॉन फ्रांसीस शेवेराक भेटयलोली ही पॅरिश आमची फिरगोस. ह्या फिरगोजेंत फ्रांसीस शेवेराचे रॅलीक आसा. आमचे लागीं सेकंड्री रॅलीक पयली आसलेली, ही आजून आसा. सेकंड्री म्हणजे ताच्या आंगार आसलेले कुडको, ताच्या कोपाचो कुडको आमचे लागीं आसा. 2 कुडके आसा. ते भायर आतां प्रायमरी रॅलीक म्हणजे ताचें आंग, छातीचो कुडको, तो एक धाकटो आमकां दिला आनी ह्या पासत तो बरे भाशेन दवरून आमचें मोग करता. आनी दिसतोच लिपोवन दवरून आनी फक्त फेस्ताक भायर काडून अशें ना. म्हज्या जोशुआ हाची खबर हांव करता लायक अबावट हॉटेलान सांताक्रुजीची जीबेचो इल्लो कुडको आहा आनी तो आमी असो बरो करून दवरला. दिसपट्टे कोणाक जाय मागणें करून उपना म्हणजे तो एक पंत्रेलान बरें करून दवरला. आमच्यान मुखार वचून मागणें करून येता, उमो घेवन येता. वी कॅन एक्सप्रेस, टेंजिबलायज इंग्लीश भाशेन आफेर आमकां वार्त आहा तो आमी ताका आडमास दिता, आंग दिता. आनी हें आंग सॅक्रामेंट आमी करता. हे तरेन आमचे लोकांक, आमच्या भावा भयणांक तांचो भावार्थाक एक आंग दिवपाक आदार. आनी ह्या पासत जे आमचे लागीं रॅलीक, प्रायमरी रॅलीक आसा ती हांगासर आमी धाडून करता. हें करतलें हांव तें एक्झॅक्टली रॅप्लिका ऑफ दीस हेजेच भाशेन वयर सपोर्ट पूण धाकटें सामनासताक देखूनच रॅली. आमचे इगोर्जें जे आर्किटेक्चर आहा हो रेताब आहा, हो जंयची आसा हें घातलो रेताब, ते 3 आल्तारशे आहा. ते भाशेन एक धाकटो मिनींग सो दॅट इट मर्जीस वीथ वॉट वी हॅव हियर. तो दिसतो आनी आडकोर जावंक जायना, मागणें करून आदार जावंक जाय. आनी ह्या बसत ते भाशेन आर्किटेक्चर रेताब जावं आल्तार म्हणटा तेच इतले नासुकेचें वातावरण करून हाडटले, सिरियसनेस हाडटले, स्पिरिच्युअल एनवायरमेंट करतले आमकां बरो आसता. आनी ह्या बसत सेक्रेड आहा, आर्ट सेक्रेड देवाशी वाचपाचो असलो आमचो तापी दर्जो. आनी हें केलां आमच्या म्हज्या मुखार आहा तें तेणेंच केलां. सद्याक लोटलेच्या तांतूंतराक हांवें आपयलो आनी मातशें करून म्हणटच तें आतां तो करता. म्हाका विश्वास आसा आमच्या डिसेंबराच्या फेस्ताक त्या आदीं हांगासर हांव तें इन्स्टॉल करतलो. आनी आमच्या लोकांक कोणाक पर्सनली मागणें करूंक जाय येवंक सोंपेपण जावं टू एक्सेस द रॅलीक इजिली, डायरेक्टली, विदावट मिडिएशन. नाजाल्यार हांव तो नॉयनाक दिता ना, तो नॉयनाक दिता तो उमोवन दितलोच. तो सेकंड्री रॅली हो प्रायमरी हांगा हात लावंक मेळना. तो एनकेस आसतलो आनी त्या बसत ताका उमो घेवन हे परी करचें मन आसा. आय एम लुकींग फॉर पीपल हू कॅन मेक. म्हाका 2 जाण मेळ्ळ्या, अजून आमी मन तांकां एक्झॅक्टली एंगेज करूंक ना. म्हाका कुल्ली करूंक जाय, एक कुल्ली कित्याक बायगॉन फ्रांसीस शेवेराची हें आसा सांडलोली, कुल्ली म्हणटा ताची पुरीस सांडलोलो म्हणटात मालाका हांगासर. आनी हेच्या कुल्लेन हाडून ताका तो दिलो दर्यांतलो. आनी तेन्ना ताणें तेजे आशिर्वाद घेतलो आनी कुल्लेचे राजपर्यंत पुलिसां. ह्या खातीर 2 वस्तू एकठांवपाच्यो. आमी कश्टी मनीस, आमचे गांवची भाव भयणां, आमची पुर्वजां शेत कामत करपी आनीक मातयेच्या आयदनान सोरो करपी, लॉट ऑफ थिंग्स तशें आसा. आनी आमी सगळीं मातयेंतल्यान आयली, मातयेन वतलीं. आनी देखूनच कुल्ली आमच्या फ्रांसीस शेवेराक लागीं आसा. ह्या खातीर ती रॅलीक इन अर्थन क्रॅब, न्हय भांगाराची कुल्ली, न्हय सिल्वर कुल्ली, पूण हें म्हणल्यार आमचें एक कळपो
आमकां देवान Bhagwan Buddha God gave us treasures in earthen vessels. आनी हें जे सॉफ्ट जिविताचें आमकां देवाची देणी आमी बिलकुल मनशाक सादी मातयेची आयदनां हे भशेन ते मातयेच्या आयदनांत आमकां जायतो इतिहास बोरींकूय इतिहास आनी ह्या खातीर आमचो आस्कारीक पात्रोन ताचे रॅलीक आमी मातयेच्या आयदनांत कुलेन घालूंक सोदता तसो करतलो मनीस म्हाका सोदूंक पडटा हांवें दोगांक सांगलां अजून ताचे प्रायसीस म्हाका मेळूंक ना ह्या वर्साक मातशें पावल तिसऱ्याक सोदतालो गव्हर्मेंटाचे मनीस आहात तांकां मेळून दिवच्यो आसात आनी भशेन I will try to find and then make a decision who can give us the best earthen ware to house the relic of Saint Francis Xavier.